रिप्रेझेंट करता आख्ख्या गोंयांक, प्रत्येक गोंयच्या जनतेक आयज तो हांगा रिप्रेझेंट करता आनी गोंयकारांची जी गोंयान हालत आसा, जी आमकां दिसना दोळ्या फुड्यान, ती तो हांगा दाखयता. हो सिंबॉलीक, हे सिंबॉल ते गोंयकार काबार जाला तेचे सिंबॉल हे, आनी सरकाराक पडोंक ना हें सिंबॉल हे. सो लोकां कडेन मागता तुम्ही ह्या प्रोटेस्टाक तेंको दियात, ह्या आंदोलनाक तेंको दियात. प्रत्येक गांवांत ज्या ज्या जाग्याचेर 39A लागून आयज गांव काबार जाता हेका तेंको दियात. आमी हो 39A स्क्रॅप करूनच घेवया आनी आमचें गोंय साल्वार करूया, ना जाल्यार सगळें काबार जाता. म्हणून ते म्हटलें की विजय सत्याचा आसतना हे सगळें सुरू जाल्लें, सगळ्यांक खबर आसा. ताकाच लागून तो काल तुमच्या वांगडा नाशिल्लो. हो म्हणूनच नासलो न्हू. पळय चिमला जाले रोहन खंवटेचो फ्रेंड, रोहन खंवटेची फाटल्यान जागो आसा म्हणून चिमलाकारांनी येदे आंदोलन केलें, थंय तो पावोंक ना. काल तो येयलो, बेश्टो येयलो, थंयसर गेलो आनी तो म्हणूंक लागलो आपूण गोरवां न्हू, आमी आय एम नॉट अ कॅटल म्हणून खंयसरूय वचपाक. तो थंय वचोंक ना, कोणाच्या घरा वचपाचो ना, हें ना तें ना. सगळें प्रत्येक 39A जेन्ना एसेंब्लीन हें जाल्लो तेन्नाय तो एसेंब्लीन नासलो. 7 जाण आसले ऑपोजिशन MLA, तो नासलो. सो हें सगळें आज पिक्चर क्लियर जाल्लें आसा की कोण कोणाचो फ्रेंड, कोण लँड डिलिंगेन आसा, कोण रियल इस्टेटान आसा आनी कोण खरें गोंयकार कोण घेवन आसा आनी कोण फोटींग पॉयंट घेवन आसा. आनी हे टायम येता तशें आमी एक्सपोज करीत रावतले. आमी खूब वोगी रावले, ऑपोजिशन MLA, ऑपोजिशन बिपोजिशन कांय ना. हें सगळें मेळोन आसा न्हू. विजय सरदेसाय सामकोच मेळना. जाता ते तेका तेणी म्हाका म्हणूनी जाता ते करूं, आमकां फरक पडना. काल तेणी लोकांक आपूण वचना म्हणजे आपूण गोरवां न्हू, म्हणजे आमी गोंयकार गोरवां दिसली हेका. आमकां गोरवां दिसता, बहुजन समाज गोरवां दिसता हेका. ह्या कोण तो विजय सरदेसायक आमी गोरवां म्हणून थंय चलोन गेल्ले. हे लोक सगळे जे पाळ्यांतले एसटी समाजा ती गोरवां म्हणून चलोन गेल्ले म्हणपाक सोदता विजय सरदेसाय. आपूण गोरवां न्हू, आपूण कॅटल न्हू म्हणून. हेका सांगपाक सोदता कॅटलाक तरी आयज व्हॅल्यू आसा. कॅटल तरी आपल्या ओनराक लॉयल रावता. पूण न्हू तुवें फोटींगपणां चालू केल्ली, ती फोटींगपणां आजून तुज्या आंगान आसा आनी ती चालूच उरतली. सो आतां ते चड डिस्कस करया नाका, ते फुडें येतले. फुडें सगळें आमी एक्सपोज करतले आनी ह्या विजय सरदेसाय ह्या एसेंब्लींतल्यान भायरूय आमी दवरतले फुडल्या फावट. सद्या डॉक्टरान सद्या सांगला सद्या तो स्टेबल आसा. डॉक्टर अस्कर येतलो, ब्रीफ करतलो, कित्याक आमी तेजेर एक्झॅक्ट बाकीचें सांगपाक शकना, कित्याक आमच्या कडेन ते रिपोर्ट्स ना. फक्त डॉक्टरान सकाळीं म्हाका फोन मारून इतलेंच सांगलें की विरेशाक तुमी व्हरपाक शकता, पूण तेका 3 लिटराच्या वयर उदक पिवचें पडटलें आनी मागीर कितें आहा तें तुमी डिस्कस करात, तुमी डिसायड करा, यू ऑल टेक अ कॉल म्हणून. डॉक्टर कितें जालां, रातभर कितें केलां तें डॉक्टर